प्रितीच्या बाबा मुडानो शिवाजीराव गायकवाड हें नांव आमी चड जाणांनी आयकलोलें नासतलें, पूण दुबाव विरयत ज्या नांवान ताका वळखतात तें नांव हांवें घेतलें जाल्यार जायत्या जाणांक ताची खबर वो ताचो उगडास येतलोच. रजनीकांत, जो जायत्या चलचित्रांनी वेगवेगळ्या भासांच्या, जावं ती तेलुगू, मलयालम, कन्नडा, हिंदी, बेंगाली ह्या वेगवेगळ्या भासांच्या चलचित्रांनी तो नाचला. सुमार 150 वयर फिल्मांनी ताणें वांटो घेतलेलो आसा आनी ताचें जिवीत घडये तुमी जाणत आसतलीं. ताचें जिवीत हांव आयज चड सांगिना, पूण ताचें तोच उद्गारलोलीं उतरां तुमचे मुखार दवरून हो नियाळ हांव फुडें व्हरूंक सोदतां. एका दिसाक खंय ताणें अशें म्हळें, Yesterday I was a bus conductor. Today I am a star. Tomorrow what I will be, only he knows. काल हांव आसलो एक बसीचो कंडक्टर, टिकेटी काडपी. आयज जालो एक फामाद व्हडलो एक्टर. फाल्यां कितें जातलें तें हांव नकळो, फकत तो एकटोच सर्वेस्पर देव जाणो. बाबा मुडांदू, सादी उतरां कशीं दिसतात, पूण ह्या साद्या उतरांतल्यान ताच्या आख्या जिविताचें चित्रूच एके भाशेन आमच्या दोळ्या मुखार दवरूंक जाता. हो मनीस ह्या उतरांतल्यान आपणाक वयर कोणें काडला, आपलो फुडार कोणाच्या हातांत आसा ह्या विचारांक जबाब दिवन म्हणटा, हांव जरी तर आयज पावलां ते दोशीर आसा, हे तेंगशेर कसो हांव पावलोलो आसा जाल्यार देवा पासत ताणें म्हाका वयर काडला. पूण फाल्यां घडये आनीक देखून वयर काडीत, फाल्यां कितें जातलें तें हांव नकळो, तो एकटोच जाणा. बाबा मुडांदू, असलेंच कितें आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां मेळटा. इसायास प्रवाद्याच्या 40व्या आवेस्वरांतलो आमी एक ल्हान भाग वाचला. थंय इसायास प्रवादी सर्वेस्पर देवाचे पदवेची खबर करता आनी उलोवन म्हणटा, ताणें म्हणटा, आसा तें सगळें रचलां नोकेत्रांत हांवन. संवसाराच्यो शिमो ताणें थारायल्यात आनी इतलेंय करून तो थकूंक ना आनी तो थकचोच ना. तो सर्व पदवेदार, सगळें ताचे तोंड उत्पन्न जालां, सगळें त्या त्या जाग्यार ताणें घातलां आनी सगळें तोच सांबाळटा. हें जरी तर पयल्या वाचपांत इसायास प्रवादी म्हणून आमकां देवाची पदवेची खबर सांगता, जाल्यार शुभ वर्तमानांत जेजू ह्या पदवेदार देवा सोबे आमी दर एकल्यान येवंक गरजेचें म्हूण आमकां सांगता. सगळीं तुमी जीं कोण कश्ट करतात, ओशाच्या बाराकाल आसात, ती म्हजीशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. आपयता कोणाक, सगळीं जीं कोण तुमी कश्ट करतात, सगल्यांक बाबा मुडांदू आमकां वेगवेगळ्या भासांचे कश्ट आसात. घडये कोणाक जाणटे पिरायेचे कश्ट आसात, कोणाक नेणटो आसुनूच पिडेचे कश्ट आसात, कोणाक घडये आपले कुटुंबीक कश्ट आसात, कोणाक नेणारपणाचे कश्ट आसात, गरीबसाणीचे कश्ट आसात. वेगवेगळ्या भासांचे आमचे कश्ट. आनी ह्या पासत कश्ट देवान धाडलोले, देवान आमचेर शिराप कसो धाडला अशें न्हय, पूण कश्ट
आमच्या जिविताचो भाग म्हूण आमचो धर्म आमकां शिकयता. आमच्या जिविताचो एक बाजू ती. आनी ह्या कश्टांनी आमी एकसुरी रावूंक न्हय, निराशीपणांक सांपळोवंक न्हय, पूण देवाक एकवटून जियोवंक जेजूचो आमकां उलो. कित्याक तो सर्व पदवेदार. ताचे लागीं घडोवना तसलें कांयच ना. आनी ह्या पासत बाबा म्हणून ही उतरां सगळीं तुमी जीं कोण कश्ट करतात म्हजेशी येयात. ह्या उतरांतल्यान थोडो संदेश आमकां आमी घेवया. पयले सुवातेर जे परी एक भुरगें आपल्या आवयशी आपल्या बापायशी जावं संतोशाच्या वेळार पूण अदीक चड कश्टांच्या वेळार आपल्या रोडण्याच्या वेळार आपले माय खंय आसा आपलो पाय खंय आसा तें पळोवन तांचे खांकेंत धांवूंक वाट दवरता. तेच भाशेन आमचोय जावं दी हो बाबार्थ हो बोरमासो. देव आमकां लागींच आसा आनी ह्या पासत आमच्या कश्टांच्या वेळार खेरीत भाशेन म्हजेशी येयात हो उलो तो आमकां मारता. आमी प्रकाशनेच्या पुस्तकांत 3ऱ्या वेस्वरांत 20वे वडींत ही उतरां वाचता. Behold, I stand at the door and knock. हांव तुमच्या दाराशी उबो रावन तुमच्या दाराचेर मारता. जो कोण म्हजो उलो आयकता ताच्या घरांत I will enter and I will dine with him and he with me. जो कोण म्हाका दार उगडटा ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे बराबर हांव जेवणाक बसतलो. इतलो लागीं बाबा बोर्नांदो सर्वेस्पर देव आमकां आसाच. आनी ह्या पासत दिसाच्या दिसाक ताका एकवटून जियोवंक खेरीतपणी आमच्या कश्टांच्या वेळार ताका उलो मारूंक आमी वावरुया. दुसरे सुवातेर तो आमच्या सांगाता आसा म्हणटोच निराशीपण आमच्या जिवितांतले तो पयस कोत्तलोच. निराशी जावंक आमकां केन्नाच दिवचो ना. कित्याक तो सर्व पदवेदार. केदेंय व्हडले ते कश्ट जावं कुरीस जावं त्रास जावं वजें जावं सगळ्या भासांच्या निराशीपणांतलो तो आमकां पयस दवरतलो आमी ताका फकत उलो मारलो जाल्यार. आनी 3रे सुवातेर ताचेशी आमी धांवून धांवून आमचें नातें ताचे सोबें आसा तें दुबाव विरेत अदीक थीर जातलें अदीक वाडटलें. देवाचो मोग आमी चाकूंक पावतले. बाबा पुर्णांदो आमी ह्या सायबाच्या गोंयांत आसा. सायबाशी वचून आमी ताचो उमो घेतलो आसतलो. घडये आयज पासून 2 पावटी 3 पावटी आमी घेतला आसतलो. ह्या सायबाचें जिवीत सगळें सोंपेपणाचें जालें ना. साबार भासांचे कश्ट ताका पडले. आमी जाणा तो गोंयांत जल्मलो ना, इंडियेंतूय जल्मूंक ना, पयस पयस जल्मलो, स्पान्यांत जल्मलो. थंय एक भाशेची भास, हांगा आमच्या भारतांत दुसरे भाशेची भास. वेगवेगळ्या जाग्यांचेर तो भोंवलो थंय एक एक भास, वेगवेगळ्या भासांची मनशां, वेगवेगळ्या भासांचो कल्चर आनी तातूंत मदें आपलो भावार्थ आपलें कार्य कितें तें मनांत धरून तो शुभ वर्तमानाचो पुरगोटणार जायत रावलो. लोक उलयतालो, शिपाय उलयताले, अधिकारी उलयताले, पूण जी वेंग ताणें जेजू क्रिस्ताक मारलोली, म्हजेशी येयात सगळीं तुमी जी कोण कश्ट करतात अशाच्या बाराकाल आसात, ही उतरां ताणें वाचलोली पवित्र पुस्तकांत. त्या उतरांचेर खेरीत आपलो भावार्थ ताणें धरलो आनी हाचेच उद्देशी जेजूक चिकटून तो रावलो. आनी ह्याचीच पासत परगोटणेचो वावर एक घडयेक देखून ताणें सोडलो ना, सांडलो ना. शेवट पर्यंत जेजूक परगोटीत रावलो. भाग्योंत फ्रांसीस शावियर
आमकां जावन आसा एक किरीत नमुनो. दुबाव ना बाबा बुडादो, जेजू आमकां खरो नमुनो, खरी देख. जाणें आपल्या जिवितांत आयलोल्या कोश्टांक मोगान वेंग मारली. कित्या पासत? मनीस कुडाक सोडवण दिवचे पासत. आनी भाग्योंत पावल बरयता, जें कितें जेजूच्या कोश्टांनी उणें आसा तें हांव म्हज्या कोश्टांनी भरून काडूंक वावुरतां. सोडवणेचो वावर जेजून सुरू केलो. आमचे उद्देशी फुडें वचूंक तो जाय. आनी तो खरें फुडें वेतलो जेन्ना आमी आमच्या कोश्टां उद्देशी जेजूच्या कोश्टांनी जें कितें उणें आसा तें आमच्या कोश्टांनी भरून काडूंक आमी वावुरतले तेन्ना. भाग्योन फ्रांसीस शावेरान खांद मारलो ते भाशेन आमी खांद मारुया आनीक सोडवणेचो वावर फुडें व्हरुया, चालू दवरुया आनी जेजूचे दिरादीक परगटणार आमी जावंक वावरुया. अशें जावं.